नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कोविड रोगी लोकांक फुकट सेवा दिवू जाय म्हण गिरिजाबाई सैल मेमोरियल ट्रस्ट आणि संजीवनी सेवा ट्रस्ट वतीन 2 एम्ब्युलन्स दिले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना केसेस जास्त मिळते आशिल्ल्यान काँग्रेस पक्ष हेल्पलाईन ओपन करून सेवा दिते आसा। तशेंच माजी एमएलए सतीश सैल, सुप्रीम कोर्ट वकील देवदत्त कामत आणि समान विचाराचे लोक मेळून कारवार अंकोला 2 एम्ब्युलन्स लोकांल्या सेवेक फुकट दिलात। कारवार शहराच्या कमलाकर रस्त्यार ही 2 एम्ब्युलन्साक पुजा करून आज लोकार्पण केले। इंडियन नेव्हीची शार्दूल शिप गल्फ कंट्रीच्यान ऑक्सिजन घेऊन आज मंगळूर बंदराचेर पावली। कुवैत आणि यूएईच्यान इंडियन नेव्हीची शिप शार्दूल 319 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन घेऊन मंगळवाराक मंगळूरच्या बंदराचेर येवन पावली। कोविड रोगा लागून संकटात आशिल्ल्या भारत देशात मित्र राष्ट्र मदतीचो हात दिते आसात। कोविड ट्रिटमेंटाक गरज आशिल्ले ऑक्सिजनाची मदत दिते आसात। ऑपरेशन समुद्र सेतू 2 नावाचे ह्या कार्यात इंडियन नेव्हीचे शिप मित्र राष्ट्रांकडच्यान ऑक्सिजन भारत देशात हाडचे काम करते आसात। 2 सेमी ट्रेलर्स लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन आणि 1200 ऑक्सिजन सिलिंडर्स कुवेतच्यान हाडले। तशेंच यूएईच्यान ऑक्सिजन कंटेनर्स घेवन नेव्ही शिप मंगळवाराक मंगळूरच्या बंदराचेर येवन पावलात। जिल्हा प्रशासनान कोविड नियंत्रण करूक कितले बी प्रयत्न केल्यार सार्वजनिक मातर जागरूक जायना अशें दिसून येता। मंगळवाराक गरजेची वस्तू खरेदी करूक दिल्ल्या अवकाशाक हजारांची लोक एकतपट्टी येवन मार्केटात गर्दी केली। कोरोना नियंत्रण करूक आठवड्याक 2 दिवस मात्र गरजेची वस्तू खरेदी करूक आणि व्यापार करूक अवकाश दिला। मे 24 ते जून 7 तारीख पर्यंत मंगळवार आणि शुक्रवार 2 दिवस सकाळी 6 ते 10 म्हणल्यार मार्केट ओपन दवरूंक प्रशासनान परवानगी दिला। दिल्ल्या परवानगीत बी थोडे नियम दवरला। सोशल डिस्टन्स पाळू जाय, मास्क घालून मार्केटात येवं जाय अशें तेमी ताकीद दिला। पण मंगळवाराक सकाळी लोक खरेदी करूक येयले दिसून येयले। गरजेचे वस्तू वार्डांत वाहनाचेर पावयतले म्हण सांगल्यार बी कोरोनाची भंय सोडून लोक खरेदी करताले। जिल्हा प्रशासनान कितले प्रयत्न केल्यार बी सार्वजनिका पांयान कोविड कंट्रोला येवंक साध्य जाते ना अशें स्पश्ट जाते आसा। ಜನರು ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದಾ कारवारच्यान गोवा वयचे वाहन चालकाक दिवचे त्रास बंद करा म्हण माजी एमएलए सतीश सैल हेमी पोयम चेकपोस्टाचेर वचून सांगले। कोविड-19 महामारी लागून गोवा राज्याच्या सीमेचेर आंतरराज्य वाहन संचाराक अवैज्ञानिकपणान निर्बंध घायला। तेजेन कारवारच्यान गोवा वयचे वाहन चालकाक त्रास भोगचे पडला। राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विमान प्रयाण सुरू आशिल्ल्यान प्रयाणीक लोकांक कोविड-19 RT-PCR नेगेटिव्ह रिपोर्ट घेवन एअरपोर्टाक गोवा सीमेच्यान प्रयाण करूंक अवकाश दिला। जाल्यार प्रवासी लोकांक वाहनाचेर घेवन वयचे चालकाक बी RT-PCR रिपोर्ट घेवन गोवा प्रवेश करूंक सांगल्यार कस जातले। तशेंच कारवारच्यान कोण बी गोवा एअरपोर्टाचेर येयल्यार तेमकां कारवाराक हाडूंक कारवारच्यान वाहन वचूंक साध्य जाते ना। तशेंच गोवा राज्याच्यान कारवाराचे वाहन येते नात। तेजेन प्रयाणिकाक आनी वाहन चालकाक त्रास भोगचे पडला। हो त्रास जातीतले बेगी मोकळो करूं जाय अशें माजी MLA सतीश सैल हेमी सांगला। फोन कॉन्टॅक्ट करता म्हणून कळ्ळां तेन्ना
जो रूल हिंग आसा तो रूल तेणी अडॉप्ट करपाचो गोवा गव्हर्मेंटान. हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता. ना जाल्यार खंयची बी गाडी हिंग येवची बंद करात. आनी दोगे लोक आमी सुशेगाद रावया. आनी हे आमी विदीन DC टू DC आमी लेटर करता. आनी इफ इट इज नॉट वर्किंग देन वी विल सिट हियर दॅट बाबा गोवा व्हेकल विल ऑल्सो नॉट कम टू कारवार मीन्स कर्नाटका स्टेट. वेन वी आर अलाउविंग एंड द प्रॉब्लेम कितें आहा मेन प्रॉब्लेम कितें आसा सपोज एसेन्शियल वर्कर म्हणून एक नेवीस तरी तो हो त्याच गाडयेचेर हो कारीचेर येता तर हेका विचारना तुमी. आनी हो तर दुसऱ्या कोणा हाडपाक गेल्यार विचारता. लेट नेवी पूट हीज ओन व्हेकल. वाय दे आर टेकिंग द रेंटेड व्हेकल. वायट फूड कित्याक वचूं आता केळीवाले येता दूधवाले येता नुस्त्यावाले येता तेजे खंय RTPCR करता. आता हांव तुमकां सांगता ही 20 गाडी आहात. एक ते ड्रायव्हर तर तुमी RTPCR दाखयत न्ही. आमी आजच्यान सांगता आमी गोंया येनात टू दीस कोरोना प्रॉब्लेम सॉल्व जाता पर्यंत. तुमीच म्हाका दाखोवन दिया PSI आसा हिंगा गोंयचो. हांव रिक्वेस्ट करता आतां 10-20 गाडी आसा न्ही कोणी एकट्याचो RTPCR दाखया तुमी. दिस इज नॉट करेक्ट. 2 दिसांनी तुमी स्टेप घेतले म्हणटात. हय विदीन 1 विका भितर स्टेप घेता. मागीर ताका लेटर दिवन घेवन तेणी करस्पॉन्डन्स गोंया करपा जाय न्ही. सो दॅट विदीन 1 वीक वी वील टेक द स्टेप. आनी बंद करतले आमी इतलें. आनी तेजे बद्दल तुमकां बी रिक्वेस्ट करता कोणा प्रेसवाल्याक रिक्वेस्ट करता. दिस इज फेर काय म्हूण पळयात तुमी. जो मनीस असोच वयता ताका दुयेंत काय उरना म्हूण जालें. ही नॉट नेगेटीव म्हूण जालो तो. आनी जो पोटा साठी भोंवता ताका परिस्थिती. त्याच बद्दल गोवा गव्हर्मेंटान चिंतपाचें. बरें सर. थँक्यू तुमकां. इतले वर्स जिल्हा मंत्री जाल्यार बी देशपांडे हेमी जिल्ह्यात आरोग्य सवलत कमी जाल्ल्यान लोकांक जीव वचूक कारण जाते आसा असो आरोप बीजेपी जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख नागराज नाईक हेमी केला. कारवारच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मिटिंगात उलयले बीजेपी जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख नागराज नायक हेमी सांगले लोक अपघातात आणि इतर अवघडात गंभीर जखमी जावन मणिपाल मंगळूर हॉस्पिटलात वयतना अर्धवाटेचेर जीव सोडूंक काँग्रेस कारण आसा. काँग्रेस पक्षान कितले तरी वर्स जिल्ह्यात शासन कन्न घेवन वैद्यकीय सवलत दिली ना. भायले जिल्ह्याच्या हॉस्पिटलात उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे रोगी लोकांक भरूंक देशपांडे हेमी इतले वर्स वैद्यकीय सवलत दिनासतना दुर्लक्ष केल्ले कारण आसा अशें तेमी आरोप केलो. कारवारचे मेडिकल कॉलेज बी लोकांच्या प्रयत्नान मेळिले. देशपांडे हेमी इतले वर्स जिल्हा मंत्री जावन घेवन जिल्ह्याक केल्ली सुदारणा शून्य आसा. कोविड वेळाचेर 2-4 ऑक्सिजन सिलिंडर दिवन घेवन काँग्रेस प्रचार घेते आसा अशें तेमी आरोप केलो. RV ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಈ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ನೊಂದವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಣಿಪಾಲ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಅನೇಕ ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಅನೇಕ ಇನ್ನಿತರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥ ಈ ನೊಂದವರು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳನ್ನು ಬೈಬೇಕೀಗ? ಯಾವ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಬೆರಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಆಗ್ತಿತ್ತ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ? आयचा इतलंच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.